सर तुमची मीटिंग झाली गोविंद गावडे वांगडा कितें डिस्कशन गोविंद गावडे वांगडा मीटिंग बीन जावपाची आसा जाली असो ओके कितें जालें डिस्कशन ताजी ताणें आपली बाजू सांगली आनी पक्षाच्या दृश्टींतल्यान जें कितें आसा तें हांवें सांगलें पक्ष शिस्तीच्या आनी संदर्भांतल्यान सगळें ताणें आपली बाजू सांगली आनी ताजो जो कितें अहवाल आसा तो पक्ष शिस्ती कडेन धाडून दिता. पण तुमी एक्शनूय घेता म्हूण सांगलें ताच्या पयलीं सो म्हणजे पक्षाचे ताजी बाजू आयकपाक जाय आशिल्ली म्हणजे तशें वन सायडेड सगळें ती हांवूय नाशिल्लो हांव रात्री आयला आनी आज ताका आपयलो ताजे कडेन मेळप जालें आनी आतां पक्षाचे नेते जे कितें आसा ताचो निर्णय घेतला. ओके तुमी दिल्ली आशिल्ले सो दिल्ली ह्या विशयाचेर कशें कितें डिस्कशन जालां? ना दिल्ली हो आमचो पंडीत दीनदयाळ कॉमोमोरेटीव सेमिनार आशिल्लो ओके 2 दिवसाचो पूर्ण दिवस ओके ते सेमिनाराक अटेंड करपाक गेल्ले. सो ह्या विशयाचेर काय डिस्कशन जालें? ह्या विशयाचेर ना 2 दिवस म्हजो फूल हें अभ्यास वर्ग तो ह्याचो व्याख्यानमाला आनी बरे बरे ज्येश्ठ अशे थिंकर्स जे आसात म्हणजे देशातले तांचे व्याख्यानां ओके आनी रिशफलाचेर सर कितें आसा अपडेट? रिशफलाचेर कॅबिनेट रिशफल तो विशय मुख्यमंत्र्याचो मुख्यमंत्री करता. आनी आयज तुमी मिटिंगे आपयल्या मिनिस्टर आनी एम एल ए अशें आयकलां हाजो आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या माननीय पंतप्रधान हे 11 वर्सां पूर्ण करतात आनी 11 वर्सां पूर्ण केल्यात आनी त्या संकल्प सिद्धीतक म्हणून जो प्रोग्राम फुडले 15 दिवस तो चलतलो ताच्या संदर्भांतल्यान म्हायती ते पत्रकारांकी ताजी परिशद घेवन आमी. पूण तितून ह्या सिट्युएशनाचेर कितें डिस्कशन बी जातलें कशें दिसता? तो विशय सामको आमच्या पक्षाच्या हाजो भाग देशभर हो कार्यक्रम चलता जम्मू काश्मीर ते कन्याकुमारी सगळ्या त्या पक्षाच्या जन अभियानाचो भाग जे आमचे प्रत्येक म्हयन्याक किंवा प्रत्येक हातून वेगवेगळ्या टप्प्याचेर जाता तातूंतलो हो एक भाग जो आसा तो फुडें वता. ओके सर आनीक तुमी दिल्ली जो रिपोर्ट काडला तेजो रिजल्ट केन्ना पर्यंत जातलो? कितें तें राव मरे ताचो रिजल्ट बी तशें कांय आसना ती परीक्षा न्ही ती हो विषय आसा न्ही आतां तुमी अध्यक्ष विचारात मुख्यमंत्र्याकडे विचारात जावं ज्या विशया संदर्भात म्हाजे कडेन उलोवंक काय मेळचें ना. तुमचे कडेन बीन कितें चर्चा येयल्या? म्हजे कडेन काय उलोवंक ह्या विशयार तुमचें नांव तुमचे फुडें नांव येता सर कॅबिनेटान येता हें तुमचे कडेन आयकता. आनी सर तूं उठा संघटना तुमचे कडेन बीन कितें उलयलें हे उठा संघटना हांव भाग केन्ना सोडलो मरे. हांव 2012 उठा संघटना हांव उठा संघटनेचो सादो मेंबर सुद्दां नाशिल्लो. उठा संघटना ही 2012 जेन्ना मंत्री जालो त्या वेळाचेर उठा तांकां स्पश्ट सांगलें काय म्हणजे आमचे ताकदीक मतभेद आसा त्यामुळे खंयच्याय दिसांक पडचें ना हें हांवें त्याच सांगलें आनी त्यामुळे तो परत तो विशय येना म्हणजे 2012 खंय आनी आतां 2025 पूण सपोज तेणें तें भाशण केलां ती भाशा सारकी आशिल्ली तुमकां धमकेची भाशा उलयली कोण कितें उलोवपाचें प्रत्येकाक मनशाक लोकशायेन फ्रिडम दिल्लें आसा. आपणें कशें वागपाचें आपणें आसा तें जाणें तेणें ताणें करपाचें हाजे विशयान हांव कांय. सर तुमच्या आयज मिटींग हेंच्या वांगडा प्रदेश अध्यक्षा वांगडा दामोगडा केन्ना रे मिटींग? सर तुम्ही मेळ्ळे न्हू दामू नायका कितें तुमचें उलोवप जालें दामू नायका जे कितें विचारलां तें सांगिल्लें. सर कितें मिडिया दीस कोटेड यू सर स्टील बिलीव दॅट मिडिया इज मिसकोटेड यू? सर कितें उलया सर तुमचें कितें उलोवप जालें तेंच्या सर तुमी रागार मिडियाचेर मीटिंग के लिए कुछ आया? सर आज मीटिंग के बारे में क्या है सर? सर आज कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा तो दामू नायक के लिए आया हो दामू नायक सर गोविंद गावड़े के लिए आया. आज पार्टी के जो 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं सर एक बात थोड़ा ये सर सेवा और सुशासन के तो कि वो सबको जनता के बीच में लेकर जाना और आगे के लिए कार्य योजना बनाकर इसलिए पार्टी को चुना गया है जो जनता पार्टी से चाहती है लक्ष्य को पूरा करना. कैबिनेट रिशफल का कुछ है सर? दामू नायक गोविंद गावड़े के बारे में मिटींग कितें ते मोदीचे बर्थडे कार्यक्रम फुडें कितें डिस्कस करपाक जाय तुमकां कितें आनी इन्फॉर्मेशन आल्यार तुमी सांगा. रिशफल कितें उलोवप जालें काय सांग आमकां हे एजेंडान तशें काय सांगूना. 11 years ऑफ कंप्लिशन ऑफ सरकार म्हणून सांगलां
कार्यक्रम कितें करपाक ना म्हाका कोणाक येवंक ना मेळपाक अजुनूय मेळना गोडेक आयज सांजचे नाल्यार फाल्यां ना नॉट येट मे बी टुमोरो आय बिलीव फाल्यां येवपाचो दीस म्हाका तुमचें म्हणणें सी इट इज इनएविटेबल ॲप बेस्ड टॅक्सी इज अ ग्लोबल फिनॉमिनन फक्त गोंयान अशें येता अशें ना इट्स नॉट अ न्यू थिंग आय थिंक गव्हर्मेंट हॅज गिवन दॅम अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी टू कम अप विथ देअर ओन ॲप बेस्ड टॅक्सी आय थिंक इट वील डू एवरीबडी अ फेवर आय सपोर्ट ईच एंड एवरी टॅक्सी ड्रायव्हर आमी आमचे मतदारसंघा भितर टॅक्सी ड्रायव्हर आसा पण कितें आसा लोकांचे वाटेनूय पळोवंक जाय सगळ्या वाटेनी पळोवंक जाय अल्टिमेटली हाव द टॅक्सी ड्रायव्हर्स बेनिफीट वी हॅव टू लूक ॲट द सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो हू इज पेइंग गोइंग टू बी पेइंग द फेअर अल्टिमेटली पीपल आर पेइंग द फेअर सो वी हॅव टू आस्क पीपल वॉट पीपल वॉन्ट खरें म्हटल्यार तुमी आमकां सोडून लोकांक विचार आमी पब्लीक रेप्रेझेंटेटिव्ह आमकां लोकांक जाय तें आमी करतले रेंट कॅब बंद जावंक जाय म्हणून एक पळय रेंट अ कार बंद जावचें अशें म्हाजें आय डोंट बिलीव इन इट बट इट हॅज टू बी कंट्रोल टू अ सर्टन एक्सटेंट जे कोण गाडयो दिता पळय रेंटाक दे हॅव टू व्हेरीफाय फर्स्ट वेदर दॅट पर्सन इज केपेबल ऑफ ड्रायव्हिंग रायडींग थोडे जाण ते घेता आनी चलोवपाक सुद्दां नाका ते आमच्या फुडल्यान सुद्दां 2-3 जाण पडलेले आसा दॅट हॅज टू बी समथींग दॅट हॅज टू बी मॉनिटर्ड बंद करप आय डोंट थिंक दे शूड स्टॉप इट आय थिंक सद्याक नवीन इश्यू करपा खातीर बंद केलेले आसा बट जर इफ यू स्ट्रीमलायन दॅट एंटायर सिस्टम इट इज अ गुड बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल गोवन्स but it has to be in control. It is somewhere I feel it is gone out of control. Yes, a lot of accidents, a lot of rash driving. थोडे जाण consumption of alcohol करतात आणि गाडयो चलयतात. That is a danger to public, all public, not only Goans, but tourists also. They endanger the tourists. because रातचे चडशे गोंयकाराची भायर भोंवतात ते पर्संटेज कमी आसता टुरिस्ट चड आसता भायर न्हू सो दे आर टुरिस्ट एंडेंजरींग टुरिस्ट एंड एंडेंजरींग आवर लायवलीहूड गोंयकाराचे लायवलीहूड खंय तरी त्रासान पडटा जसं अनेक म्हणजे म्हापशा गार्बेज इश्यू खूबच वयर सरता ते म्हणटा इवन फाटल्या दिसांनी फ्लड सुद्दां येतात बिकॉज ऑफ गार्बेज म्हणटा नो इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ गार्बेज इट वॉज ऑफ सर्टन नलाज दॅट वर क्लॉक ओनली वन डे देर वॉज अ फ्लड ऑन द पयले दिसा पावस पडला पण इट वॉज अ ट्यूजडे इफ आय एम नॉट मिस्टेकन तारीख म्हाका दिसता 23rd काय याद ना 20th आय थिंक 20 काय 21 तारखेर व्हडलो पावस आयिल्लो पळय आख्खे गोंयभर प्रॉब्लम जालोलो आसा it was not only it is not only happened in Mapsa. I think it is a pan Goa issue. Of course we have had flooding for about 2 वरां खातीर आमकां थंय खोल्ले भागा भितर त्रास जाल्लो आसा and we have rectified that. After that 3 times there is desilting that has taken place of that particular null. We can see a lot of soil erosion this time in Mapsa constituency as well as our neighboring areas. But Department of Water Resource along with municipality has rectified the problem. I have personally gone and made sure all nalas are clear. We can see lot of ना हांव केला ना गॅजेट काढला पण तेजेर आयज ऑपरेशना खातीर टॅक्सीवाले खूब गर्दी केली गॅजेट खूब अपोज करता आमी 1 म्हयन्याचो टायम दिल्लो आसा फॉर एवरीबडीज ओपिनियन इन्क्लुडींग टॅक्सी ऑपरेटर्स इन्क्लुडींग टॅक्सी फेलोज आमी ओनली ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इट इज अ ड्राफ्ट ऑफ अ नोटिफिकेशन वॉट इज आवर इंटेंशन म्हणजे आमकां कितें जाय सगळे एपार आयिल्ले कशें येवपाचे कशें बसोवपाचे आमी तांकांय कॉन्फिडन्सान घेतलेच सगळे स्टेक होल्डरांक घेतले सद्या आमचें कन्सल्टेशन चालू आसा विथ डिफरंट बॉडीज ऑफ इंडस्ट्री पीपल इन टुरिजम ट्रेड कॉमन मॅन म्हाज्या डिपार्टमेंटाचे लोक प्रत्येक कडेन वचून म्हाका फीडबॅक दिता आमी परत डिस्कस करता डायरेक्टर येता म्हाका फीडबॅक दिता अंडरस्टूड न्ही आतां कितें फीडबॅक आहा आनी कितें हांव तें ओपनली हांव सांगपाक सोदना तेजेर रोखडें आनी रिएक्शन जातलें देर इज टायम टील 20th of June हें सगळें आमकां फीडबॅक मेळटा तेन्ना योग्य कितें डिसिजन तें आमी घेतलें इट इज नॉट दॅट इट इज फायनल आतां तें आमी नोटिफाय केलें आनी फाल्यांसून जाल्ल्या भाशेन तेंचे म्हणजे वागणूक जावपाक लागून विच इज नॉट करेक्ट ते कितें म्हणटा गोंयकाराचो टॅक्सीचो धंदो काबार जातलो भायले बीन येतले म्हणटा वयल्यान गोंयकारांक बऱ्या पडटलें इतलेंच हांव सांगपाक शकता खात्रेन सांगपाक शकता तेंकांय बऱ्या पडटलें तेय गोंयकारूच ते कितें भायले ते उलयतात ते पयलींसून तेंचो एक स्टँड आहा ॲप टॅक्सी आमी एक्सेप्ट करपा ना ॲप आमकां नाकाच अशें जावपाक शकता म्हाका एकूच सांगा मरे आतां इतले बरे शोरूम आहा पणजेन लोकांनी ऑनलायन ऑर्डर करपाचे वस्तू बंद केले स्विगी आसा घरा कडेन जेवण पावयता रेस्टॉरंटां बंद जालीं असले हे भाशेन ह्यो गोश्ट्यो एवरीथींग टुडे इज अवेलेबल ऑन ॲप
आणि यू कॅन इट इज अल्टिमेटली यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी. आय एम रेडी. फाल्यां ते तरी म्हाका सांगता भायले कोणा दुसरे ॲप ऑपरेटर एक गोवा मायलचो आहा तो आसूं, हेर कोणा हाडनाका, आमी आपलो ॲप काडटा. हांव वयल्यान सांगला तांकां ओपनली हांव तुमकां फायनान्स करता म्हूण. आय विल फायनान्स यू, गेट युअर ओन टॅक्सी ॲप एंड यू ऑपरेट. वी डोंट वॉन्ट टू कम इन द वे. All that I want is technology should be adopted. There should be some record, point to point, safety of tourists, locals traveling in taxi, buses, everything is important. And data is most important for future planning. इतलेच हांवें सांगला. ते अशा चित्र दाखयता as if we are forcing something on them or that we are opposed to them. Ultimately they are the biggest stakeholders. त्यांना कन्सल्ट करपाकूच आमी करतले. अजून टाइम हा till 20th. सगळ्यांनी अपोज केले जाल्यार तुम्ही माहिती आहे, सगळ्यांनी अपोज केले जाल्यार व्हिडिओ लोक पळय हांव एक सांगता, म्हाकाय ते लोक येवन मेळ्ळा. कॉमन टॅक्सीमॅन पळय आसा, दे आर ऑल इन फेवर. पूण उलोवपाक भिता. तेंचे मेन कोण मुखेल ते फुडें सरून वाग कशे वागतात तांकां हे कॉमन मॅन, कॉमन टॅक्सीवाले आहा ते भिता. हांव स्पश्टपणे सांगता. आनी हे खंय तरी काबार जावपाक जाय. बट वी वील टेक देम ऑल्सो इन कॉन्फिडन्स, बिकॉज दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर न्ही. They should only tell me how they will adopt the technology, how they will come on that. It cannot see. Can it be the case? म्हाका एकूच सांग, can it be the case? गोंयान म्हणल्यार एकूच नाका आहा तो सगळे ॲप काडून भायर उडया, आदलो सिस्टम चलतलो हें जाता. मीटर घातले ना तुम्ही पळय मीटर घायलोले TTAG कोर्टान गेल्ले. कोर्टान आदेश दिल्लो. तेणी आपले खुसेसा विचारपाचे एक टॅक्सीवाल्यान तरी मीटर केन्ना यूज केला जाल्यार. खरें म्हणटा ते TTAGन कोर्टान वचपा जाय आसलें कंटेम्प्ट म्हणून. आमकां ते सांगताले गव्हर्मेंट शूड फायल अफिडेविट इन द कोर्ट. गव्हर्मेंटान वचून सांगपा जाय ते यूज करना. आमी कितें सांगतले? कोर्टान ते गेल्ले, आदेश दिल्लो, कोर्टान दिल्लो. तेणी वचपा जाय की वी एन्श्योर्ड दॅट मिटर्स केम बिकॉज दे शूड बी फेअर्स वीच शूड बी रेग्युलेटेड. मिटर कित्याक लागून घायलोलो? बेश्टो घालपा जाय म्हूण शो पीस घातलेलो. घातलेलो की फेअर्स रेग्युलेट जावपा जाय, ओवर चार्जिंग जाता म्हणून. ओके, इट हॅज नॉट वर्कड. आतां आमी कितें केलां? दोज हू आर ऑन ॲप दे डोंट हॅव टू पुट मीटर. I have already notified that policy and सगळ्यांक खबर ना जाल्यार सांगता. My support is with them because they have a few apprehensions also about how they're going to pay off their loans and what's going to happen to them. So as of now, I've told them that they have my support. Okay. Any major reason they have told you that they are suffering? Yeah, I think they're more worried about the new cab aggregators that are going to come to Goa. So I think that was their apprehension about what's going to happen to them. And what assurance you had given? No, I told them I'm with them. Okay. Now I think it's best if the government has a discussion with them, so at least they know what's happening. Because I think they're not very clear about what's happening. Some of them, have a little issue. So I think it would be best to sort it out with them. And from your constituency, there are taxi operators who met you? Yes, of course. Okay. Similar problem? So from Panjim, Mauritius and from Taliban, they had all come. Okay. Babu Sponsora said that rent a cab आणि हे काढचे म्हणून. Yeah, I also have a feeling that maybe because there are so many rent-a-cabs, that also there is a problem with them getting clients. Business. Yes, absolutely. So I think maybe the issue of too many rent-a-cars, and I think rent-a-cars, as you all know, are causing a lot of problems. The major accidents. Because people come here and they feel they can drive anyhow. So I think maybe a cut in the rent-a-cab licenses. I think that has stopped for now. But I think a serious thought has to be given about rent-a-cab. If our taxi, and most of them are locals, so I think we have to stay with our people. Thank you. Thank you, ma'am. संकल्प सिद्धितात म्हणजे संकल्पना केली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जेन्ना करता तेन्ना कोणी सिद्धी कितली जाली कितली उरल्या ती तेन्ना आमी तेजी त्या तारखेन कंप्लीट करप ही जबाबदारी करपा खातीर पळय आदी एक आसा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम GST किती टायमाक ते सरकार जालो 2022 तीन महिन्याच्यान स्टार्ट जाला रिसर्च कशें आसता तुमी सांगताले तुमकां सांगला जाल्यार ते 3 वर्सांनी रिसर्च चलता तुमचें युअर नेम इज कमिंग तुमचें नाव एक मात एक्सेप्ट करता सर तुमी एक्सेप्ट करतले न्हू कित्याक कितें म्हज्या तोंडाक घालनाका I am not aware of anything.
तर तुमकां मेळ्ळ्यार तुमी हॅपी जातले. सर आज मिटींग कसली मिटींग आज मिटींग आसा पळय की आमचे भारतीय जनता पार्टीचे केंद्रातले सरकार नरेंद्र मोदीच्या सरकारान 11 वर्सां पूर्ण जाली आनी त्या निमित्तान ते म्हयनोभर जे वेगवेगळे कार्यक्रम आसात ते ठरोवपाक लागून आजची मिटींग. एक म्हयनोभर वेगवेगळे कार्यक्रम आसात. त्यानंतर मागीर आमची 21 तारखेपासून परत 6 जुलै पर्यंत परत वेगळे कार्यक्रम आसात. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ते त्यामुळे आज या कार्यक्रमा भितर रिशफल तुझी किती आसा? रिशफल इतल्या लोकांक ते रिशफल पण कितले दिसांनी चालूच आणि सध्या हो विषय आसा पळय हो विषय मुख्यमंत्री केंद्र नेतृत्व म्हणून सरकार त्यामुळे आम्ही भितर उलोवन आमच्या हातातलोच नाही तो विषय केंद्रीय नेतृत्वातले. पण सध्याचा तो इन्सिडेंट चालू असले इतले हे जाले तेजे भितर कितें जाता कसं सांगता पळय हांवें भितर 9 लोक हें बरें. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोच मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाषे हड्डे झाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल.